हे सामकें डेंजरस. मोटर बायकवालो येयलो दोन कडेसून वयता, आतां अशें एकटो वयता असो एकटो वयता आनी समज एक डायरेक्ट ओपन आहा म्हणून येयलो हितून स्कूटर कशी ब्रेक मारून जाता, गाडी कशी उरतली ब्रेकाचेर, कंट्रोल जावची ना. 40 or 30 स्पिडाचेर बी येयल्यार हेजेर सोमतो भितर वचून पडटलो. दिस इज समथींग रिडिक्युलस. कोणाकूच पडना. PWD ते सगळे आनी पुलीस हे सगळे थंय वचून आतां चलन काडटा तांकां. हे हेल्मेट घालूंक ना ताका घालूंक, हे कोण पळयतलो? हांगा एमर्जन्सी लायट लावपा जाय, सायन बोर्ड दवरपा जाय आनी सेफ्टी टेप और हेजी रेडियमची ती टेप लावन दवरपा जाय की एटलिस्ट तांकां दिसपा जाय लायट पडली जाल्यार. आतां एक स्कूटर येयली, तो कसो कंट्रोल करतलो म्हणल्यार सोमतो भितर वयतलो. हेका लागून हे आमची PWD जे न्हिदल्या न्हू तेंच्यांनी येवन हे सगळे पळोवपाचे. हे आतां पणजे तशें कितले जाण अशे प्रॉपर हेंचे सेफ्टी कांयच ना हांगा. तुमी पळया, ना टेप आहा ना आनी कितें आहा, ना कितें लायट आहा. काडकान कोणूय येतलो तो डायरेक्ट भितर वयतलो आनी तो उरचो ना, सामको काबार जातलो. हेजो व्हडलो फोंड कसो आहा थंय. न्यू रोड जो बायपास रोड जाता ITI कडसून PWDचे कडेन, आनी हांगासर एक प्रकारचे 2-3 डिवायडर केल्लेले आसा. आनी हो एक पळयशा तुमी एक बॅरलां दवरल्या 4 आनी हांगा एक चौक कसो जाला. चौक म्हटल्यार एक्चुली हांगा आसा खड्डो आनी गाडयो ह्या वटेनूय येता अश्योय वयता. म्हणजे एक कांय मार्गदर्शनूच ना गाडयांक हांगासर. हांव कितें म्हणटा की ट्राफीक सेल जे आहा आमचे, ट्राफीक सेल रातचे सुद्दां हांगा आतां सुद्दां थंयसर आहा की फायनी मारपा रावल्ल्या. फक्त फायनी आनी कलेक्शन केल्या म्हणून जायना, लोकांची सेफ्टी पयलीं पळोवपा जाय, ट्राफीक मॅनेजमेंट पयलीं पळोवपा जाय. हांगा कसल्याच तरेची सेफ्टी ना. हांव तुमकां एक बोर्ड दाखयता मातशें अशें. हो बोर्ड पळयशात हांगासर तुमी, हाचेर पयल्या कन्स्ट्रक्शन सायट खंय, सायटूय न्हू सायट रोड क्लोज आनी डू नॉट ट्रान्सपास म्हणून पळयला. ह्या बोर्डाचो हांगा अर्थच ना. हांगा एक्चुली जाय कीप लेफ्ट सायड म्हणून हांगा एक एरो जाय आसलो, रिफ्लेक्टर जाय आसलो, तेच्या सायडीनसून सेफ्टी टेप जाय आसली मारलेली. कांयच ना, कसल्याच प्रकारची सेफ्टी ना. आनी फाल्यां हांगासान जाता ही गाडी हेवटेन गेली, एक गाडी ह्या सायडीनसून गेली. हांगा जर कोणी हाडून जर मदीं मारली, एक्सिडंट जालो, आमी पळयता गोंयांत आयज प्रत्येक दिसा कोण ना कोण एक्सिडंटान मरता. आनी ह्या एक्सिडंटाक लागून जीव वयता लोकांचो, हेका जबाबदार कोण? जरी पिवन चलयल्यो आनी हे चलयता म्हणटा आमी, पूण जेन्ना सरकारचें धोरण हांगा क्लियर ना, सेफ्टी वायज जर हांगासर क्लियर ना जाल्यार जबाबदार कोण? आमी आसा आयज हांगा न्यू बायपास आहा पळय, तो वाटच्यान स्टार्ट जाता आनी हांगा PWD ऑफीस आहा थंय तो येता. ते जाग्यार आमी आतां पावल्ले आसा. आनी आतां तुमकां दिसतलें सायडसून कितलो काळो आहा तो. आनी रोडाच्या मदीं एक हांगा खबो खड्डो आसा, मॅनहॉल कसो व्हडलो. हय मॅनहॉल. आनी हांगा तुमकां सायन बोर्ड ना, तेंचे रिफ्लेक्टर ना, कांय ना. कोणी जर व्हेकल विदावट लायट जर आयला तो डायरेक्ट येवन हांगा मारतलो आनी पडटलो. हांगा सायन बोर्ड ना, लायट ना, कांय ना, कांय ना. तर आमी मातशें आमी आमचे हेजे कडेन मागता, हेका लागता PWD मागता की तेंच्यांनी हांगा रिफ्लेक्टर घालपाचो, एक सायन बोर्ड घालपाचो. कित्याक हे धोका जाय का? सद्या तुमी पळयता की गोंयान प्रत्येक दिसा आमी न्यूजपेपर किंवा TV पळयल्यार एक्सिडंट जाल्लो आसा, खंय तरी जातात म्हणून. सो एक प्रिकॉशन म्हणून तेंच्यांनी हांगा सायन बोर्ड घालपाची, एक लायट घालपाची आनी रिफ्लेक्टर लावपाचें. नाजाल्यार एक डिवायडर तरी सारकें दाखोवपाचें बाबा खंयचे सायडीन. आतां तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळय, एक गाडी हे सायडीसून गेली, एक गाडी ते सायडीसून गेली. लोकांक सुद्दां खबर ना खंयचे रोड फॉलो करपाचो, तो रोड फॉलो करपाचो का हो रोड फॉलो करपाचो.